गोवा लागी म्हणाली आमचे काजर केल्लो पाद्र्याप काल मेलो खंय, आमचे रेस्पर केल्लो पाद्र्याप काल मेलो खंय. ताका तो हळू ताळ्यान म्हणलो मागीर केल्ले पाप काही नासतना खंय येता. आयच्या दिसांनी चड आनी चडू पयिल्ले ताका कुडीचे वडण्यो लैंगीक, मागीर डिशिम डिमशिम इमोशनल, मागीर लास्टाक देवा कडेन. When husbands, if you don't share emotional feelings with your wife, third person will share. तो काजर जावन 50 वर्सां जाली सायबा, म्हज्या बाईलेक समजून घेवंक जावना, म्हाका म्हज्या बाईलेक समजोवची ताकद म्हाका दी. ताका सिरी तकली बघून म्हणालो आता सांग म्हाका ऑस्ट्रेलियाक रोड 1 वे की 2 वे तुका जाय. मॅरेज इज इमोशनल. जी पती पतीन एकामेका तांची बगनां वांटून घेतात, तांचे काजरी जिवीत सक्रामेंत. म्हाका दिल्लो विशय आसा स्वार्थतावन सेवेक. 2 सक्रामेंत, सेवेचे सक्रामेंत खंयचे? याजकाची वोर्द आनी लग्न. हांव हांगासर याजकाच्या वर्दी विशीं सडीत विवरण दिवंक वचना. सेवेचो सक्रामेंत, लग्न ह्या विशीं थोडें चिंतप तुमच्या सांगाता वांटून घेवंक खुशी पावता. एक दादलो पाद्र्याबा कडेन आयलो आनी म्हणालो फादर, खरेंच मांत आमी मागणे करीचे वय, खरेंच मांत हांवें म्हज्या बायलेक आय लव यू म्हूण येत गी म्हणून. खरेंच मांत म्हज्या बायलेक आय लव यू. पाद्र्याबाक कळ्ळें. पाद्र्याब म्हणालो आळ्या पुता, खरेंच मांत मात्र न्हय, साद्या काळारी, आद्वेंतारी, प्राजीत काळारी, पास्कां काळारी 40 मार्चे महासूख म्हणून. 40 मार्चे महासूख. म्हाका शोनो काजारी सक्रामेंत म्हणटा आसतना ह्या विशीं म्हज्या की सडी तुमकां कळीत आसा, कित्याक तुमी जी येतात ते जी येतात. फादर तुमी काजरा जोड्या विशयान मस्त जोक सांगतात, तांचे विशीं कोडी काडटात, तुमकां आलतारीतावन सांगूंक सुलाभ. तशें म्हणटाना म्हाका एक त्या जोका भितर पाद्र्याब आसलोय, म्हाका एक उडास आयलो. तो पाद्र्याब कितें म्हळ्यार एक 25 वर्सां काजर जावन सुखान जियोवची बायल गोवा लागी म्हणाली आमचे काजर केल्लो पाद्र्याब काल मेलो खंय, आमचे रेस्पर केल्लो पाद्र्याब काल मेलो खंय. ताका तो हळू ताळ्यान म्हणलो मागीर केल्लें पाप काही नासतना खंय येता. हा देखून खंयचोय सक्रामेंत जावन दी पाद्र्याब तांचो आसा न्ही. एनिवे म्हाका भावन आनी भयणीनो, हे काजरी जिविताचे महत्व विशीं म्हाका समजले प्रमाणे थोडे संगती हांव तुमचे मुखार दवरता. पवित्र पुस्तकान एफेसकारांक बरयलें पत्र, तुमचो बायबल आल्यार काडा. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 म्हणटा, हांव वाचता आयका. सोरोप येवन बेबदे जावचे सोन सोडा, ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवन पिड्ड्यार जायत. ताच्या बदलाक पवित्रत्म्यान भरा, ताच्या बदलाक पवित्रत्म्यान भरा. नेक्स्ट एफेसियन्स चॅप्टर 6 वाक्य 17. बाचावेचें देणें तुमचे सिरासरान म्हणजे म्हूण घेया, पवित्रत्व दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतर जावन तुमची तलवार. 5व्या अध्यायांत वाक्य 18 पवित्रत्म्यान भरा. 6व्या अध्यायांत वाक्य आमी वाचलें 17 बाचावेचें देणें जावन आसचें, देवाचें उतर तुमच्या हातान कितें जावन दी, तलवार. तलवार जावन घेया. ह्या दोनां मदें सांत पावलू क्रिस्ती पती पत्नी विशीं उलयता. ह्यो विशय कित्याक हांवें सांगलो? पवित्रत्म्यान भरचें आनी देवाचें उतर तलवार तुमच्या हातान घेवचें, ताचे मदें पती पत्नी येतात. हाच्या मदें एक उतर सांत पावल भोव बरें म्हणटा, क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला. चॅप्टर 5 वर्स 21. हें उतर तुमी केदळाक आयकल्लें आसा गी, आतां चित दिवन आयका. पतीनो आनी पत्नीनो, क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला. पवित्रत्म्यान भरलो पतीन आनी पतीन, पती पत्नीक खाल जाता,
पतीन पती काल जाता. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी हें चिंतप आसा की दादल्यान स्त्रियेक काल जावंक ना, स्त्रियेन मात्र दादल्याक काल जायचे म्हणून. पवित्र पुस्तक क्लियरली म्हणटा आमकां क्रिस्ततें तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर पती पतीन एकामेकाक काल जाया, एकामेकाक काल जाया. हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू. देखून आज हे देवाचें उतर आयकत आसतना एक दादलो आपणाच्या पतीन एक काल जावंक ना म्हणलें चिंतप तुमचें तें आसा तर तें बदलिया. बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज क्लियरली सांगता आमकां एका पतीन पतीन एक काल जावंक आसा, पतीन पती काल जावंक आसा. दुसरें काजर म्हज्या मोगाच भावन आनी भयणीनो, पयलें आध्यात्मीक, दुसरें भावनात्मीक, तिसरें लैंगीक. पयलें आध्यात्मीक हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार जेन्ना देवान आदामाक रचलें आनी आदाम दोळे उक्ते करतना कोणाक पळयलें? देवाक. येवेक न्ही, येवं नाथल्ली, देवाक पळयलें. उपरांत येवेक रचलें. येवेन दोळे उक्ते करतना पयलें कोणाक पळयलें? आदामक न्ही. आदाम वतय न्हिदुल्लो, ताका न्हिदेर घाल्लें. ताका न्हिदेर घालन देवान येवेक रचलें. येवेन दोळे उक्ते करतना कोणाक पळयलें? देवाकच पळयलें. सो आदावनी हर एक दीस सकाळीं उठतना कोणाक पळयचय? देवाक. येवेन हर एक दीस सकाळीं उठतना कोणाक पळयचय? आतां म्हाका एक सवाल, आदाम काल्याक न्हिदेन घाल्लें? नटल्यार तो डिस्टर्ब करतालो. देवा म्हज्याक सुबीत करनाका. देवाच्या कामाक डिस्टर्ब करता आसलो. देखून आदामक न्हिदेन घालें आनी येवेक रचलें. दॅट्स वाय द बायबल बिगिन्स विथ द फर्स्ट वर्ड इन द बिगिनिंग गॉड. आरंभाक देवान. पवित्र पुस्तक आरंभ जातात त्या उतरांनी आरंभाक देवान. देखून आमच्या काजारी जिविताचे आरंभ आनी शेवट देव, गॉड. हालेलुया, हालेलुया. काजार आध्यात्मीक. तुमकां एक गजाल सांगता. देवान आदामाक सांगलें त्या रुखाचें फळ खायनाये. येवेक सांगूंक ना, आदामाक सांगलें. काजार जावन थोडे दिसा उपरांत म्हज्या भावन आनी भयणीनो येव त्या रुखा कडेन येता. आदाम मौन रावलो, आदाम वगत रावलो. ताका पुरो जाल्लें जायचंय. येवे सांगाता. आदाम म्हणून जें आसलें, येवा तूं रुखा कडेन कित्याक गेली? तूं फाटी आमकां देवान त्या रुखा कडेन वचून जो म्हणला, खाय नजो म्हूण सांगला म्हूण सांगलें गी ताणें. सांगलें गी. आज कोंकणी क्रिस्तांव आमी आमच्या कुटुंबांनी दादले खंय मनी ताच्या पत्नी कडेन देवाचें उतर उलयल्ले केदाळा म्हणी आसा? काजर आध्यात्मीक देवान रचले. मोगाळ भावन आनी भयण, देवान तुमकां म्हणा. देखून दादल्यानो हांगा बसल्या दादल्यानो पयलें देव येतलो आनी देव तुमचे लागीं विचारतलो, आदाम तूं खंय आसाय? स्त्रियेक विचारना तो. हांगा बसले दादल्यानो तुमच्या काजरी जिविताचें महत्व इटलें गी. ॲडम वेर आर यू? तूं खंय आसाय? आदाम सुकलो बायलेक तिदवूंक. ताका खुशी जाली. देखून हांवें म्हणचें पयलें आध्यात्मीक काजर आध्यात्मीक कित्याक म्हळ्यार तुमच्या पुस्तकांत मालाकी पुस्तकाचें पुस्तक काडा. मालाकी चॅप्टर 2 वर्स 14 and 15. सर्वेच पर तुजे आनी तुज्या तरणाटपणाच्या पतीने सांगता साक्षी आसलो. सर्वेच पर तुज्या आनी तुज्या तरणाटपणाच्या पतीने सांगता साक्षी आसलो. दोगां पती पतीन वट्ट सांगता बसल्यात मग तुमी थंय. तुमचे मध्ये कोण आसा? भुरगीं न्ही. कोण आसा? सर्वेच पर देव आसा. तो साक्षी आसलो. देखून देवाचें उतर म्हणटा ती करारात हांव तुजी पतीन जावन आसली. सर्वेच पर तुज्या आनी तुज्या तरणाटपणाच्या पतीने सांगता साक्षी ती करारात हांव तुजी पतीन. बाबा तुज्या करारा दीस तुवें तिका कशें पळयलाय? तूं मातारो 50 वर्सां 60 70 80 जाता न्ही. तूं करारा दीस पळयले बरी तिका पळयतलोय. हालेलुया, हालेलुया. ती म्हातारी जावची ना. पतीन एक म्हातारी जायना. पतीक म्हातारी जायना. बिलकुल जायना. कित्याक मालाकी प्रवादीचें पुस्तक भोव बरें म्हणटा ती तुज्या तरणाटपणाच्या पतीनी
सांगाता सर्वेस पर साक्षी आसलो. हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाचे उतर प्रोवर्ब म्हळ्यार म्हणण्याचें पुस्तक आदी 5:18 म्हणटा, रिजॉयस इन द वाईफ ऑफ युअर यूथ. तुझ्या तरणाटपणाच्या पतीने सगळे संतोष भोग. एक दाखलो हांव तुमकां दिता. 50 वर्सां काजर जाल्ली, पती पतीन तांचो जुबल्यो. अकलेक बरी न्हेसयलें व्हडली मांयक, आनी आबाकी बरें कर न्हेसयलें, ताका बसयलें. व्हडली मांयक पळोवन आबाक बारीक खुशी जाली. आब म्हणालो, डार्लिंग आय एम प्राऊड ऑफ यू. काले म्हणालो, डार्लिंग आय एम प्राऊड ऑफ यू. तिका कान आयकना पाप. परत्याक व्हडल्यान म्हणालो, डार्लिंग आय एम प्राऊड ऑफ यू. तिका परतेक आयकना. तिसरे पटी व्हडल्यान, डार्लिंग आय एम प्राऊड ऑफ यू. त्या वेळा तिका इल्लें आयकलें. बोबर नाका, म्हाका आयकता, आय एम ऑल्सो फेड अप ऑफ यू म्हणाली. आय एम ऑल्सो फेड अप ऑफ यू. आफ्टर 5-10 years जर तर देवाचें उतर तूं एकामेका उलयतात, आदाव आनी येव एकामेका देवाचें उतर उलोवनात, आदावन सांगून ताका देवाचें उतर. दादल्यांनी हर एकल्यानी हांगासर आसच्यांनी म्हजे लागीं हांव तुमचे लागीं कालती विनंती करता. तुमच्या पतीने सांगता, जितलें देवाचें उतर तुमी उलयतात तितली पतीन तुमकां काल जातली. जुजे मरये काळजलो कित्याक? मरये थंय देवाचें उतर आसलें. हर एक दीस ती म्हणटाली, आत्मो म्हजो सोम्याक ना वाडता, देवा म्हज्या तारुका थंय उल्हासता. देखून जुजेक तिका हांव मर्याद करूं बें दिसलें. पळय, जर तर एक पतीन आनी पतीन देवाचें उतर उलयता एकामेका बिलकुल ती हांव मर्याद करिनात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून हे पती पतीन एक समजून घेवचे बारी भोंग आसा. एकलो दादलो पाप दर्या तडीर चलोवंत आसलो. चलताना एक ल्हान बोटल मेळ्ळी आसली. पुण्या गेल्यान दांगणे उक्ते गेले. उमते करताना तांतूं एक देव आतां भायर आयली. सिरी म्हणटात पळय, सिरी भायर आयली. भायर येवन त्या दादल्या कडेन विचारलें, तुका कितें जाय विचार, हांव तें वारा दितां. तो म्हणालो, म्हाका स्विझर्लंडाक वचूंक आशा आसा. देखून हांगा तावन विमानार वचूंक म्हाका बेन दिसता. म्हजी प्राय इटली जाल्यार देखून विमानार वचूंक बेन दिसता. देखून हांगा तावन तुवें स्विझर्लंडाक रोड करिचें. ताका सिरीक पाप बेजार जालें, बेन दिसलें, आबा रोड करचो गी, हे म्हज्यान साधना, तूं आनी एक विचार गी, हांव तुका दितां. तो हळू म्हणालो, काजर जावन 50 वर्सां जालीं सायबा, म्हज्या बायलेक समजून घेवंक जावना, म्हाका म्हज्या बायलेक समजोवची ताकत म्हाका दी. ताका सिरी तकली बघून म्हणालो, आतां सांग म्हाका, ऑस्ट्रेलियाक रोड 1 way की 2 way तुका जाय? भावन आनी भयणीनो, काजर आध्यात्मीक, दुसरें भावनात्मक पयिल्लें आदावन येवेक पळयतना हे म्हज्या हाडाचे हाड, मांसाची मांस म्हणालो वैगी. हालेलुया, हालेलुया. पूण काजर जाल्ले उपरांत ती सदांय रांदता, तो तोंड उक्तें करिना. ती बरें न्हेसता, ती बिलकुल ताका एप्रिशिएट करिना. तो खाता आनी वगत. When husbands, if you don't share emotional feelings with your wife, third person will share. आणि ती त्या रुखाकडे गेली. सैतानान म्हणले, येवा तू कितली सोबीत, कितली सोबीत, कितली सोबीत, तुझे रांदचे कितले बरें जाता. दोगां स्त्रियो उलयताली की, तुजो घोव कितलो बरो, कितलो बरो, कितलो गुनेस्त, कितले पळय तूं घरा काम करता, इतले बरें करता, तुजो घोव कितलो बरो. इसली म्हणाली, तुका जाय जाल्यार खान घे. म्हाका 7 वर्सां पुरो जाला ताची सांगता. आतां तूं जाल्यार 7 दीस दोन पळय. मॅरेज इज इमोशनल. जी पती पतीन एकामेका तांची बगनां वांटून घेतात, तांचे काजरी जिवीत सक्रामेंत. आमकां रचलां देवान. जर तरी एक आज बरी साडी न्हेसल्या ती म्हूण तूं एप्रिशिएट कर. आज तूं ह्या साडयेर बरी दिसताय, आज बरें रांदलें, तुज्या तोंडान कित्याक येना, आज तुवें रांदलें बरें जालां म्हूण. तिसरें, काजर लैंगीक. तें हांवें तुमकां एक्सप्लेन करिचें म्हणना.
पूण आज कितें जालां आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी समस्या खंय आयला. फर्स्ट काजर आध्यात्मीक, दुसरें काजर भावनात्मीक, तिसरें काजर लैंगिक वा दैहिक. पूण आमी ऑर्डर रिवर्स केलें. आमी काजर पयिल्लें लैंगिक, मागीर भावनात्मक इमोशनल, मागीर स्पिरिच्युअलाक हाडलें. चेडो आनी चेडू आयच्या दिसांनी पयिल्लें तांकां कुडीच्यो ओडण्यो लैंगिक, मागीर डिशिम डिमशिम इमोशनल, मागीर लास्टाक देवा कडेन. देवान तशें रचूं ना. देवान रचतना तांणी देवा मुखार कशें येजें आसलें गोता की भावन आनी भयणीनो, विनगे जावन येजें आसलें. हालेलुया हालेलुया. तांणी विनगे जावन येजें आसलें देवा कडेन. पूण एक वेळ आयलो ते खोले पांगोरून देवा मुखार आयलीं. दॅट इज नॉट द प्लॅन ऑफ गॉड, द प्लॅन ऑफ सेटन. तांच्याच वाटेन ती देवा कडेन आयलीं. एका पतीन आनी पत्नीन हर एक दीस देवा मुखार येवंक जाय म्हणून देवान डिझायन केला. खोले बांदून न्हय. ती विनगी आसली पूण तांकां लज दिसनाटली. ही बोटल तुमकां दिसता मू? हॅलो, हाचे भितर कितें आसा? उदक आसा. हाचे भितर वायन भरल्यार दिसता मू तुमकां? ज्यूस भरल्यार दिसता मू? दिस इज अ ट्रान्सपरंट बॉटल. देवान रचतना, आदामाक रचतना ताचें काळीज नितळ आसलें, एवेक दिसतालें. एवेच्या काळजान कितें आसलें तें आदामाक दिसतालें. सैतान आयलो, एकामेकाक तांणी एप्रिशिएट करूं ना, एकामेकाक तांणी भगनां वांटून घेवना. तांकां भितर आसलें बायल कितें म्हूण दिसलें ना. गोवाच्या बायलेन मोबायलान कितें आसा म्हूण बायलेक कळना. तो लिपयता. एक फावटी मोद्यानेर गोवाक अर्दें दुखसूर जालें. हाडे गे म्हाका अर्दें दुखता, हांव मरता म्हणून बघता. म्हाका बायल आयली, एकच मोबायल आसता पाप. सांग सांग तुजें पासवर्ड सांग, हांव दाखतेराक सांगता. पासवर्ड गी नाका समज जाल्या. तेर हायडींग समथींग. एकामेका लिपयतात ती. आमी ऑर्डर रिवर्स केला. देवाचे ऑर्डर रिवर्स केला. हालेलुया हालेलुया. देवान रचतना म्हज्या भावान आनी भयणीनो, देवान रचतना देवान मातये कडेन उलयलो, रूख जावन दी म्हळें. रूख जावन दी म्हळें. माती नासतना रूख आसा गी? हॅलो, रूख आसल्यार खंयचो रूख आसा? मेल्लो रूख आसा. देव उदका कडेन उलयलो आनी उदकान मासल्यो जावन दी म्हणलो. वय गी न्ही? उदक नासतना मासली आसा? मासली आसा. बरी सोबीत गोल्ड फीश आसचेत. मांजी मागीर बांगडे खंय मेल्ले 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 मात्र आसचेत. हालेलुया हालेलुया. आदामाक आनी देव एवे कडेन देव उलयलो उलयलो. ते उतर तांणी दोन कानगोवना. ती मेल्ले बरी आत्मीक रितीन मेली ती. आज जर तर देव आमचे कडेन उलयला एकामेका कडेन, पवित्र पुस्तकाचे उतर ताकाच सांग पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, पवित्रत्म्यान बरा. मागीर देवाचें उतर तुमच्या हातांत तालवार तशें घेया, ताचें मोदें कुटोंब येता. हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबा जिवितांत एका दादल्याचे कायदे कितें? कुटुंबा जिवितांत दादल्याचे कायदे कितें? दादलो एक मुखेली लीडर. दादलो लीडर. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र काडा. कोरिंथियन्स चॅप्टर 11:3. स्त्रियेचे मस्तक दादलो. स्त्रियेचे मस्तक कोण? हालेलुया हालेलुया. आमच्या कुटुंबात तुम्ही इतली जण स्त्री आसात न्ही, तुमचे मस्तक कोण? कोण? देखून काजराक येताना वेल घालून येतात न्ही. आता काजरा दीस कितें करता? दादलो वेल काडटा. आज सिस्टरांक मात्र वेल आसा, मागीर कोणागे वेल ना. वेल घालून कित्याक येनात? थोड्या वर्सां आदीं आमच्यो स्त्रियो वेल घालून येताली, आतां कित्याक येनात? तांणी म्हणे दादल्यांनी आमचे वयर अधिकार चलोवचे नाका. काजरा दीस वेल पाटी घालून हांव तुजेर अधिकार
चलयता म्हणचे नाका तशें न्हय म्हज्या भावान आनी भयणीनो, तें चिंताप न्हय. पळया देवाचें उतर, पावसाचें मोड काळें काळें जालें म्हणटा सगळ्यांची दिसतीस येता न्ही गी. हय म्हाका हांगा इल्लेले भिरांत दिसता. एकलो म्हणटलो खंय काळें काळें मोड जातना, काळें काळें मोड जातना म्हाका तुजो उडास येता. गुडगुडू गडगडो जातना म्हाका उडास येता. फिरी फिरी पावस येतना म्हाका उडास येता. पोरूं येल्ली सत्री केदाळा पाटी हांडीत. देखून कांय भियोनचें नाका. ओके पावस देवाचें बेसांव तें. ओके हालेलुया हालेलुया. देखून तो अधिकार चलोवंक न्ही लिडर असो. तुमचे मस्तक दादलो अधिकार चलोवंक न्ही. तो ताची जबाबदारी व्हडली आसा. तो ताच्या आवय बापायक सोडतलो आनी ताच्या पतीने सांगता कित्या ताणें ताच्या आवय बापायक सोडलां आनी तुमचे सांगत एकवटला जाल्यार तुमकां तो मुकूट नाका न्ही. तो मुकूट नाका. हालेलुया हालेलुया. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज तो घरांत लिडर, तो मुकूट घरांत लिडर मात्र न्ही, तो घरांत याजक. वय फादर आमचो म्हजो न्हवरो घरांत याजक व्हडले व्हडले शर्माव दिता म्हणटा. शर्माव दिवंक न्ही, उरले सगळो सॅक्रिफायस करूंक. देखून भुरग्यांक इगर्जेक हाडचें काम कोणाचें? बापायचें. भुरग्यांक बरी विसवण करचें काम कोणाचें? बापायचें. बापायचें. तो घरचो याजक घरांत तो तुमचो. देखून तुमी ताका तुमचें कितें मस्तक जावंक सोडा. तुमी मस्तक जायनाकात. तुमी मस्तक केदाळ स्त्रियो मस्तक जातात. दादलो ताची जबाबदारी वगत रावता. आमोरी तेंत शिकोवन दी. भुरग्यांक इस्का लागीं तेंत व्हरोन दी. भुरग्यांक भूतबाळी तेंत शिकोवन दी. हां देखून पवित्र पुस्तक क्लियरली म्हणटा दादल्यानो, तुमी मस्तक त्या जाग्यार जावन तुमी सकला देवा नाकात. हालेलुया हालेलुया. देखून थोडी बडी काजरा दीस म्हणचे आसा. तुमच्या व्हडली मांयक पळया, तुमच्या पप्पा मम्मीक पळया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां व्हडली मांय बरी आबा बरी आमी काजरी जिवीत सरचे नाका. आमच्या पप्पा आनी मम्मी बरी काजरी जिवीत आमी सरचे नाका. आमकां पवित्र पुस्तक कितें सांगता तशें काजरी जिवीत सरोवंक आमकां उलो दिला. हालेलुया हालेलुया. दुसरें तो एक वावराडी. दादलो एक वावर. पयले तो लिडर, दुसरें तो वावराडी. पळया आदांक आनी एवेक तोटांत वावरूंक दवरलें. आदांक वावरूंक दवरलें. जर तर एकलो दादलो वावरना तो आळशी जाता. तो दाविदा बरी फातकाक सांपळटा. हालेलुया हालेलुया. देखून दावीद वावरच्या टायमार झुजच्या टायमार आळशी जावन घरान येदुल्लो. आनी कारण कितें जालें तुमकां कळीत आसा. तो एक वावराडी. दादल्यान वावरूंक आसा. तिसरें तो एक विश्वासी. दादलो एक विश्वासी. कित्याक म्हळ्यार आज एक समीक्षा सांगता 54% ऑफ द दादले ताच्या पतीन एक अविश्वासी जातात. 54% ऑफ द दादले तांच्या पतीन एक अविश्वासी जातात. देखून दादलो एक विश्वासी आनी दादलो एक विद्यार्थी. पेद्रूचें पत्र अध्याय 3:7 म्हणटा, स्त्री दादल्या प्रास अस्कत. हॅलो स्त्री तुमी मानून घेतात अस्कत म्हणून? हां ती मानून घेनात. देवाचें उतर क्लियरली म्हणटा तुमी अस्कत. तशें म्हळ्यार दादलो बळवंत म्हणून खंय बायबलान बरोवना. दादलोय अस्कत पूण दादल्या प्रास अस्कत कोण? आं ते तुमी मानून घेतल्यार मात्र. मानून घेतल्यार मात्र. देखून एका दादल्यान इतलें समजचें मजा किती अस्कत. अस्कत कुडीन मात्र न्ही, हर एक रितीन. देखून सुदारचून जिये म्हणटा देवाचें उतर दादल्याक. तूं सुदारचून जिये. देवाचें उतर भोव बरें म्हणटा, दादल्यानो तुमच्या पतीन सो मोग करा. दादल्यांची जबाबदारी कश्टांची सांगता. जेजून पवित्र सभेचो मोग केले बरी करा. जेजून पवित्र सभेक 770 पटी बक्षिलें. दादल्यान ताच्या पतीने कितले पटी बक्षूंक आसा? 770 पटी.
ಈಗ पवित्र सभे पासून जेजून ताचो जीव समेत दिलो दादल्यान पवित्र सभेक जीव दिवंक आसा की पवित्र पत्नीक पासून जीव दिवंक आसा की आसा पूण स्त्रियांक एकच उतर म्हणा तुमी तुमच्या पतीक खाल जाया तितलेंच